फार्मागुडयेर कटमगाळ वाठारांत बेकायदो प्लॉट करपाचें काम चल्लां अशी कागाळ बांदोडेचे पंचायतीन पुलिशेंत केल्या। सरपंच आनी हेर गांवकारांनी काम चलता ते सुवातेर वचून काम बंद उडयलें। ती जमीन गोरवां चरपा खातीर आशिल्ली, थंय प्लॉट करूंक मेळचें ना अशें थंयचे लोक म्हणटात। ह्या सगळ्या प्रकारान सगळे शासकीय अधिकारी जावं तो डेप्टी कलेक्टर जावं तो मामलेदार जावं तो सरपंच जावं ते कलेक्टर हे सगळे हातून इन्वॉल्वमेंट आसा। आणि एक गोष्ट सांगता की ही जमीन जी आसा ती ग्रेजिंग लँड कॅटल ग्रेजिंग लँड म्हणून कितले पिडून पिडे आज डिक्लेअर जाल्ली आसा, तरी आसतना हेजें वायोलेशन करून सुद्दां आणि शेवटचो जो 2021चो जो प्लॅन जो नोटिफायड जालो थंय सुद्दां तेंच नमूद केल्लें आसा की ही जागा जी आसा ती ग्रेजिंग लँड म्हणून दवरची, ग्रेजिंग लँड म्हणून शी आसची। आणि हो सगळ्या प्रकाराक सरकारा मुखार धाडून सुद्दां आज ही परिस्थिती जाल्ली आसा। म्हणजे लोक मागता की तो रस्तो आसा पळय तो खणपाचो म्हणून खंयचो तो थंय ते हाडीन आसा तो। आणि प्लॉट कितें करचे बंद करचे काम म्हणून काम बंद करचें म्हणून। पण पंचायत आतां कशी कितें लोकां बरोबर रावतली काय आमदार सांगता तेजे? ना पंचायत लोकां बरोबरूच आसा, आमी लोकां फाटल्यानच आसा। आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। ओनू जे सारस्वत फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल आसा तें 8, 9, 10 फेब्रुवारीक मडगांव BPS ग्राउंडाचेर भरोवपाचें आमी ठरयिल्लें आसा। वंडर्स फ्रॉम वेस्ट, गिफ्ट बॅग मेकिंग कॉम्पिटिशन, जंबल वर्ड्स, डान्स कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन ह्यो सगळ्यो सर्ती पयल्या दिसा जातल्यो। दुसऱ्या दिसा मेहंदी कॉम्पिटिशन, इडियम्स म्हणल्यार म्हणी कॉम्पिटिशन, फॅब्रीक पेंटींग आनी सिंगींग कॉम्पिटिशन, आनी तिसऱ्या दिसा पेंटींग ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, हेल्दी बेबी, कुकरी, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, बडबड गीत मनाचे श्लोक आनी स्टोरी टेलिंग। I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of Savate DCI. ONGCची आंतरविभागीय 2020 सर्त बरोडा बॅरन्स जिखले। शुक्रारा जाल्ले फायनलीन बरोडान मुंबई मेटाडोजाक शॉक दिलो। मुंबईची पेझा टीम ही सर्त जिखपाक फेवरेट आशिल्ली, मात 2020 मॅच हे ते दिसाचे खेळार आसता हे बरोडाचे जैतान सिद्ध जाले। ही सर्त पर्वरे GCAचे अकादमी ग्राउंडार जाली। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।